पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या संघटनेचो मोस्ट वॉन्टेड आरोपी अनीस अहमद हाचे बायणा दर्यादेगेच्या लागीं आशिल्ल्या घरांत बिरेस्तारा एनआयएन धाडी घातिल्ली, पूण तो मेळूंक ना. अनीस PFIच्या गोंयांतल्या स्लीपर सेलांचो प्रमुख आसा अशें एनआयएचें म्हणणें आसा. बायणा, वास्को, मडगांव, कुंकळ्ळे, सत्तरी हांगचे कांय जाणां कडेन ताचो संपर्क आसा, पूण फाटल्या 10 ते 12 वर्सां सावन तो हांगा राबितो करिनाशिल्लो अशें वास्कोचो नगरसेवक रामदास कामत हांणी सांगलें. अनीसाचे फॅमिली बॅकग्राऊंड बरें आसून लेगीत तो PFI सारक्या संघटनेन कसो भरती जालो हे विशीं रामदास कामतीन अजाप उक्तायला. हांव सकाळ फुडें 9 सुमार भायर सरतालो जाल्यार पुलीस भरले हांगा, कित्याक तें मागीर पयलीं कळोंकूच ना. मागीर 12 सुमार न्यूज फ्लॅश जावपाक लागली की अशें एनआयएन रेड मारल्या आनी तें कळ्ळें PFI रिगार्डींग PFI टीव्हीचेर कळ्ळ्या उपरांत कळ्ळें तें. तेजे उपरांत हळू मागीर पळोवपाक गेल्यार ही अहमद फॅमिली, अनीस अहमद हेजें नांव येवपाक लागलें सगळें. मागीर हांवें हेजेर गुगलाचेर सर्च करून पळयलें जाल्यार हो अनीस अहमद ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी PFI. मागीर पडलें हो भुरगो हेचो धाकटो आमचे फुडें व्हडलो जाला. ही फॅमिली हांगाच रावताली. एक आतां 10-12 वर्सां म्हाका दिसता ना ती हांगा, आनी आतां हांवें 10-12 वर्सां अनिसाकी हांगा पळोवंकूच ना. ते खंय बेंगलोर खंय रावता म्हणून अशें म्हणटा आतां उलयता अनीस. पूण हो भुरगो थंय वचून PFI जॉयन जालो आनी म्हाका शॉकींग NIA हांगा डायरेक्ट रातचे 1-2 कितें येवन रेड मारल्या. सकाळीं पयलें पुलीस हांगा भरपूर. तेजी फॅमिली आतां तो भाव बी आमचो फ्रेंड हांगा वास्को रावता, तो खारवड्यार कितें नुस्त्याचो धंदो करता, आसीफ म्हणून. आनी एक भाव तेजो बोटी बांदतालो, फारूक म्हणून, तो खंय मडगांव रावता. भयण तेजी मांगरान खंय तरी रावता. पूण ती फॅमिली एक्चुअली पयलीं बरी आसली. आतां हें NIA हें मारला जाल्यार तो अनीस कसली कामां करता, PFI जनरल सेक्रेटरी कितें करता देव जाणा. आनी आतां हे हालीं 1-1.5 वर्स मरे हांगा वयर भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें चलता, मद्रासा तेजें देवाचें तें कितें शिकयतात तेंचे मुस्लिमाचें देवाचें कितें शिकयतात. खूब टोपी घालून भुरगे येतात वयर शिकता बिकता. आमी तें कितें देवाचें शिकयता म्हणून इग्नोर केलें आनी कितें पळयता. पळयत जाल्यार ती NIA रेड कोण शॉक. 1-2 दीस अजून येवन पुलीस रावंड मारता.